नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पेडण्यां येवपी मिनी इंडिया प्रकल्पाचेर उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन दिली विधानसभेत माहिती। मिनी इंडिया आनी कसिनोचो कसलोच संबंद ना, माविनान केलें स्पश्ट। उटंगराच्या पावसान गांवगिऱ्या वाठारांनी जीण विस्कळीत। पारोडा आनी कडशे पेडणेचो पूल उदकापना। कितल्या आयडीसीत सगळ्यो सोयी आसतना सरकार उद्देग कित्याक हाडिना काय म्हणून आमदार एल्टनाचो प्रश्न। मंत्री माविन म्हणटा बरो उद्देग हाडटा, मात उपरांत विरोध करूं नाका। पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणा बाबुशाक थाकाय। सुनावणी प्रत्यक्ष हजर रावपाचेर सूट दिवपाक केल्ली मागणी कोर्टान घेतली मानून जेनिफराचो अर्ज भायर आयलो। जीटीडीसीच्यो मालमत्ताच्यो पर्यटन खातें करता प्रायव्हेटायझेशन, विजय सरदेसायचो आरोप। आनी गोयचे औद्योगिक धोरण आनी आयबीपीचे कार्यपद्दती विसंगती तत्वता मान्यताय मेळे उपरांत प्रकल्प हुमकळटात, विजयाचो दावो। आयबीपी प्रकल्पांचेर विजयाची एव्हल्युशन अहवालाची मागणी। आता खबरो विस्तारान। पेडण्यां येवपी मिनी इंडिया प्रकल्पाचो कसिनो कडेन कसलोच संबंद ना म्हणपाचें स्पश्टीकरण उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन विधानसभेत दिलें। मिनी इंडिया प्रकल्पाची संकल्पना ही देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो सांस्कृतिक आणि नामनेच्यो वास्तू दर्शवपी आसतली, अशेंय गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें। आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो। मिनी इंडिया पेडणे येता, सावता येयना, तुका हांव मुद्दम सांगता तो प्रोजेक्ट कितें, तितून कसिनो कांय ना। दोज आर मॉडल्स एंड रेप्लिकास ऑफ एवरी स्टेट। गोंय दाखयतले कितें आहा थिंगा, आमगे पेंजीम चर्च आसा, आमगे टेम्पल्स आहा, सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा म्हणजे गोंय दाखोवपाक। दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा, इंडिया गेट आसा। ओके, हे भाशेन प्रत्येक स्टेटीचे थिंग गेल्यार तुका दिसतलें यू आर इन ऑल द स्टेट्स। दीस इज द कॉन्सेप्ट। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कसिनो वॉट्सोएवर। आय एम टेलिंग यू विथ ऑल द एम्फेसीस, आय कॅन स्टेक एनीथिंग फॉर दॅट। सो ही अफवा घालनाका। होच मिनी इंडिया प्रोजेक्ट केलोसी येतालो, मुद्दम सांगता तुका हांव। हें फावजा म्हाका रिकॉर्डा हाडपा जाय। ओपोज केले कले कारण काय ना, नाका म्हणल्यार नाका। एकदां तशें जाता। ते प्रमोटरान सांगले 5 स्टार हॉटेल जे घालपाचें आहा थिंगा कन्वर्शन आहलें। आयरा ते कन्वर्शन आहलें, तेणें सांगलें आपल्या 5 स्टार दोगू नाका। लास्ट तेणें सांगलें बरें तुमकां लँडाचेर कांय नाका न्हू। ही हॅज गॉट वॉटर बॉडी एक मोर देन 5 or 7 lakh स्क्वेअर मिटर्स। तेणें कितें सांगलें, आपूण फ्लोटींग प्लॅटफॉर्म घालता, लँडार येयना आनी सगळे माझे मॉन्युमेंट थिंगा घालता। सो इट विल बी अनदर इकोसिस्टम। दे विल कम इन स्मॉल फीडर बोट्स, गो टू दॅट प्लॅटफॉर्म, हॅव दिस लवली प्रोजेक्ट देर। तोरी आसता ओपोज केले। केपें मतदारसंघातल्या कुशावती न्हंय हुंवार आयिल्ल्यान वर्स पद्दती प्रमाण अंदूय पाड्डेचो पूल बुडलो। पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्यान केपें ते मडगांव मेरेन येरादारी आडखून पडल्या। गेल्ल्या वर्सा ह्या पुलाचें रेलिंग मोडिल्ल्यान पळोवणी करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्ली, पूण भौशीक बांदकाम खात्यान रेलिंग घालें पूण पुलाची पळोवणी करूंक ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें। असोच जर उटंगराचो पावस पडत रावलो जाल्यार हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता पारोडा ब्रिज परत बुडलेलो आसा। एक लास्ट टायम जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना सीएमान प्रॉमिस केल्लें 2 कल्वर्ट, ते कल्वर्ट तुम्ही पयर पळयला आसतले। आतां आनी एक इश्यू आसतलो तो वेस्टेज जी उडयताय तेन्ना आमी PWD वचून कंप्लेंट दिल्ली, जी वेस्टेज आहा पळय ती हांगा उडयनाका म्हणून। सगळी न्हंयचे न्हंय अशें हांगा पडटा पळय, सगळी प्लास्टीक वेस्ट। आमी आमची नेचर आनी एनवायरमेंट सांबाळटा म्हणटा पळय तें अशें करून जेन्ना हेजे पयलीं क्लिनींग करूं जाता, जेन्ना लोक येवन हें करता तांकां अवेरनेस करपा जाता, पूण तरी आसतना हेजेर कांयच जायना। सो ब्रीज सद्या परत उदकाचे हेजे गेल्लो आसा आनी सद्या पयलो ब्रिज मातशें डॅमेज जाल्लें हांगा। सो तेंय बी आमी ऑलरेडी इन्फॉर्म केला। राती हेवी रेन जाल्ले कारणान पारोडा रोड आनी पाड्डे ब्रिज सबमर्ज जाल्ले आसा आनी आमी ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट केल्ले आसा फ्रॉम चांदूर टू केपें गुडये वयल्यान। लास्ट इयर सेम प्लेसीर उदक हें जाल्लें, रोड ब्लॉक जाल्लो आनी ह्या वर्सा सेम प्लेसीर हें जाल्लें आसा।
ना आता डायवर्ट केल्ले आसा आमी ऑलरेडी फ्रॉम गुडी डायवर्ट केले आसा आनी केपेच्यान डायवर्ट केले आसा. बट आयडिया ना उदकाचें, आमचे स्टाफ अवेलेबल आसतले हांगा. कारणान उदक ब्लॉक जावन पुलार पडलें हें, कित्याक पावस थांबिला, धरण बदला बी म्हणटा आनी त्या खातीर लागून उदक चडटा. हें उदक ही व्हाळ पाटी बुडपा ही परंपरा आसा इतली वर्सांची. अंदू हें फर्स्ट टायम बुडलां ह्या कितल्या दिसांनी. बुडलें म्हणल्यार बुडची पयलीं हांगा बरी झाड लागिल्लीं. आमगेलो MLA युरी आलेमान येवन तें पळोवन इमिडिएटली झाड बी काडपा लायलें ताणें आनी तें बी काडिल्ल्यान उदक फ्लो बरो जाता. नाजाल्यार हाज्या कांय चड जाता आशिल्लें उदक पुलार. गेल्या त्या वर्सा एक रॅलिंग आसा तें मोडून गेल्लें पळय हें न्हू तें. हय हें रॅलिंग मोडलें तें मागीर गोवोरमेंटान इमिडिएट सारकें करून हें जालें. तेन्ना सगळ्यांनी बोवाळ गेलो पूल डॅमेज जाला म्हूण. पूण पुलाचें कांय इन्स्पेक्शनूच जालें ना. पूल डॅमेज आहा कितें आहा म्हणटा. पूल हो मुचकोतान आमचे यादी प्रमाण जाल्यार हो पूल बरो घोटा. हे देशा पुलाक 5 खांबे आहात पोर्तुगीज टायमाचो. हो नवो बांदतो रोखडो मोडून वतलो पूण हो मोडपा ना. आतां थंय पळयला मेन रोड आसा थंय तरी उदका लागून रोड वयर काडलेलो आसा आनी तेजी कितें चेंजीस जातले दिसता तुमकां बुडले जाल्यार काय? हय तेदोच कुडको वयर काडलो म्हूण उदक आनी ब्लॉक जावन उरतलें. कित्याक रस्त्यार जशें पावतकीर ताका दोनूय वटेन फ्लो जातालो बिंदास रस्त्या वयल्यान. आनी आतां तें वयर काडलें, एक कडेन वयर काडलां त्या सायडीक काडलां मदीं काडलां. मदीं जें उदक उरता तें देंवपा व्हेरी स्लो जातलें. कित्याक ताका खंयच्यानय वचपा वाट ना मदीं उरता दोनी वयर काडटाचे मदीं. तो एक लेवल करता म्हणलें ताणें, करता तेन्ना पूण तो साम उदक भरलें तें व्हांवन वतलें रस्तो. कित्याक नवो केलो न्ही रस्तो, हो नवो करता तो पयलीं पावसा वताच. हो पळयात पारोडेचो पूल जो आसा तोय बी उदकाक पोना गेल्लो आसा. उदक ओवरफ्लो जावन वयल्यान वयता. मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा लागून उरलेलीं झाडां. हो पळया हे पुलार आसा आतां हांव आनी हे पुला वयल्यान क्रॉस जाता. पळयात तुमी हो जो व्हार आसा तो कितलो आसा तो पुला वयल्यान उदक वयता. आनी दोनी सायडीच्यान पोलीस आसात, ट्राफीक सेलाचे लोक आसात आनी ते खंय तरी दोनी सायडीच्या लोकांक आडोवन आसात पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान. आनी सपोज पावस नेटान येयलो जाल्यार हो पूल खंय तरी आनीकय हे पुला वयल्यान उदक वचोंक शकता अशें हे जे पोलीस आसा तेंचें म्हणणें आसा. फाटल्या 5 दिसां सावन पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पेडणे कडशी मोपा वाठारांतलो पूल उदकापोना गेला. ताका लागून पुला पलतडी रावपी 10 घराब्यांचो संपर्क तुटला. फाटल्या 5 दिसां सावन विद्यार्थी शाळेंत आनी थळावे कामाक वचूंक पावनात. उटंगराचो पावस पडले उपरांत दर वर्सा हीच स्थिती जाता. देखून सरकारान पुलाची उंचाय वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी कडशी मोपा ह्या वाठारांत आसा आनी ह्या वाठारांत पलतडी एकूण 10 घरां आसा, 10 कुटुंबां रावता आनी शाळेंत, कॉलेजींत आनी नोकरी निमतान भुरगीं कामांकूय वयतात. पूण आयज ह्या पुला वयल्यान जे उदक व्हांवता तो प्रकार पळयल्यार फाटल्या 5 दिसां सावन ह्या वाठाराचो संपर्क तुटलेलो आसा. भुरगीं शाळेन, कॉलेजीन आनी कामांकय तांकां वचोंक मेळना. आपतकालीन विभागूय ह्या वाठारान आजून मेरेन पावूंक ना. त्या वाठारांतल्या लोकांक जर कामा निमतान खंय तरी वयचें पडलें जाल्यार ते वचपाक खूब तरेची अडचण आहा. हो पूल ल्हान आसा, व्हळाचेर पूल बांदिल्लो. व्हळा बरोबर पूल आसल्या कारणान पुराय उदक पुला वयल्यान ढोपरभर वयता. पुलाची आनी उदकाची पातळी दिसान दीस वाडत आसा. ह्या वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा की ह्या पुलाची उंची वाडोवची जेणे करून पावसाळ्यांत लोकांक वेवस्थीत आपापल्या कामांक वयचें पडटलें. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन आनी थळाव्या आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी स्थानीक सरपंच पंचायत मंडळीन हाचेर लक्ष दिवन ही जी समस्या उद्भवली आसा ताचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर मोपांतल्यान. 70च्या सावड्डे पंचायत वाठारांत येवपी सोनाळ गांवांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हुंवाराचो फटको बसता. तार सावड्ड्या रस्त्या कुशीकच्यान व्हांवपी म्हादयची पातळी वाडली काय सोनळचो रस्तो उदकापोना येता. हे रस्त्याची उंचाय वाडोवची म्हणून फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोक मागणी करतात, मात ताचेर अजून कांयच जाल्लें ना. फाटले 5 दीस सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून म्हादयची उदकाची पातळी बरीच वाडल्या.
दर वर्सा पावसात सत्तरीतले सावड्डे पंचायत वाठारांतले सोनाळ गांवचो रस्तो उदकापोंदा वयता. रस्तो उदकापोंदा गेल्ल्यान एकदां 3 ते 4 दीस सोनाळ आनी कट्टरी गांवचो संपर्क वाळपय शारा कडेन तुट्टा. हे अशें दर वर्सा घडटा. सोनाळ गांवची रस्त्याची उंचाय वाडोवची म्हूण लोक मागणी करून करून थकले, मात तांचे कोणूच आयकनात. आज आम्ही हांगासर जो आमच्या तारी रोडार जे पाणी येता हे हांगा लागून ताका लागून आमच्या सोनाळ्याच्या लोकांचे जवळ 4-4, 5-5 दीस आमी म्हणजे आमकां वाळपयचो संपर्क कंप्लिटली तुटता. अजिबात म्हणजे खंयचेच वटेन आमकां वाळपय वचपाक पर्याय मेळना. आमी मंत्र्यांक आमदारांक कितलींशीं निवेदनां दिलीं की त्या रस्त्याक हायट दिवन उंची दिवन रस्त्यार जे उदीक येता तें कमी जातलें. कित्याक तो रस्तो सकयल हाडल्या कारणान न्हंयच्या लेवलाक हाडल्या कारणान थंय उदीक येता आनी उदीक येयल्या कारणान आमकां कसोच आमचो संपर्क जायना. तेन्ना मंत्र्याक आमच्या आरोग्य मंत्र्याक निवेदनां दिलीं, मुख्यमंत्र्यांक निवेदनां दिलीं, तेजेर कसलोय अजून तेंच्यांनी विचार करिना. आनी आमदार आमचो आपूण विकास केला सत्तरीचो, पण खंय विकास केला काय केला तो तेजो ताका खबर आसता. ज्या जाग्यार खरोखर एक्च्युअल विकास जावंक जाय त्या जाग्यार अजून काय विकास जावंक ना. दुसरें ताका आमी सांगलें की आमकां पर्याय वेवस्था आसा. सोनाळसून रस्तो जो धाव्यान गेला तो रस्तो जर आमकां करून दिलो जायत जाल्यार आमकां अशी धाव्यासून येयल्ली गाडी जावं आमकां सोनाळ्याच्या लोकांक धाव्यासून तशें वाळपय वचपाक रोड आहा त्या रोडाचेरय कांय तेणी अजून एक्शन घेवंक ना. बाबा तेजेर खंय तरी विचार करून तो रोड आमकां क्लियर करून तो रोड करून जर दिता जाल्यार सुद्दां आमची वेवस्था जाता. पूण आमदार खंयचो आमचो वाळपयचो काना दोळो हलयनात. आमचें निवेदनां दिल्लें खंय तरी दवरलें तेजी ताका खबर आहा. अशें लागून आमी ताका एक आतां तरी रिक्वेस्ट करता. आतां आयज हे लोकांचे परत हाल जाल्ले आसा. कालच्यान उदीक आहा रस्त्यार. आतां तरी तेंच्यान लक्षांत दवरून सावड्ड्याच्या पुलाचें टेंडर जाना तशेंच तेज्याच वांगडा ह्या रोडाचें त्याच पुलाचे ह्यांनी हायट दिवन रस्त्याक उंची दिवन ते आमचो हांगातलो जो प्रश्न सोनाचो आहा तो निकाली काडचो इतकी ताका आमी विनंती करता. न्हंय आसा आमच्या रस्त्याचे देगेक आनी ते न्हंयचें उदीक दर वर्साचे पद्दती प्रमाण पूर येता आनी तें उदीक रोडार येता. रोड ब्लॉक जाता. तेन्ना सरकार कडेन लोकांची जी कितें मागणी आसा की रस्तो उंच करचो, हायट वाडोवची, ही मागणी सरकारा कडेन आसा ती सरकारान पूर्ण करची अशें ग्रामस्थाच्या वतीन हांव सरकारा कडेन मागता. ह्या चारी वचून रस्त्याचे खूब सकयल आहा रस्तो. ताका पाणी येयल्यार आमकां वचपाक मेळना. काय शाळेच्या भुरग्यांचे हाल जाता, गाडी व्हरचे लोकांचे हाल जाता. अशें करून आमकां रस्तो उंच करून दिवपाचो आनी ह्या रस्त्याची हें करून घेवपाची ही म्हाजी मान्य आहा. काल हांगासर कितें हाडलें? काल 7:30 हांगासर उदीक भरलेलें. गाडी सगळें परतून गेलो. आमकां कोणाक वचपाक मेळनासलें आनी कितें जालें सायकल वचोंक मेळना, चलपाक वचपाक मेळनासलें. कामां उदीक गावलें ते लोक सगळे परतून गेले. कांयच करूंक मेळना. मग हो रस्तो आमकां उंच जावपाक जाय आनी रस्तो हायट काडून आमकां वचपाक आमकां मेळपाक जाय. वाळपयच्यान पद्माकर केळकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रीय महामार्ग मालपे कुशीकची पालसणां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसात. संबंधीत कंत्राटदारान चुकीच्या पद्दतीन दोंगर कापला. फुडाराक अशीच पालसणां कोसळून अपघात घडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी लेगीत थळाव्यांनी केल्या. राष्ट्रीय महामार्ग 66 मालपे जो बायपास रस्तो सध्या करप सुरू आसा आनी ह्या रस्त्याच्या वाठारात व्हडली दरड दोंगर आसा आनी हो दोंगर फाटल्या 15 दिसां सावन कोसळपाचें काम सुरू जालें. हेका राखणें वळत बांदपाचेंय काम सुरू जालें. पूण दरड कोसळ्यान ही राखणें वळत मातयेच्या ढिगाऱ्या खाला गेल्ली आसा. सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो. जरी हो रस्तो येरादारीक सुरू केलो ना पूण जो दोंगर कापपाची जी पद्दत आसा कंत्राटदारान ती पद्दत मात्र चुकीच्या पद्दतीन दोंगर कापलेलो आसा. दोंगर स्लोप पद्दतीन कापच्या परस कंत्राटदारान सरळ रेषेत दोंगर कापला आनी परिणामी आता पावसाच्या दिसांनी ह्या दोंगरायल्यान कितलेशेच झरे व्हांवता. झऱ्यात ताचो परिणाम ह्या राखणे वळती कडेन दिसून येता. दोंगर ज्या पद्दतीने कोसळटा ती पद्दत पळयल्यार भविष्यात जर येरादारी ह्या रस्त्यावेल्यान सुरू जाली आनी मोठो अपघात घडलो तर ताका जबाबदार कोण ताचे खातीर सरकारान आनी जो रस्तो तयार करपी MVR कंपनी हाका सरकारान काही गायडलायन्स दिवचे आनी भविष्यात असे अपघात जावचे ना त्या खातीर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर.
एकूय झाड मारपाची गरज ना, रस्तो तयार आसा अशें आसतना किटला आयडीसीत सरकार उद्देग कित्याक हाडिनात काय म्हूण केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाचो विधानसभेत प्रश्न. उद्देग मंत्री माविन म्हणटा किटला बरो उद्देग हाडटले, मात तेन्ना विरोध करूं नाकात. आमदार जायत सावन दर विधानसभा अधिवेशना वेळार किटला आयडीसीचो मुद्दो आमदार एल्टन लावन धरता. शुक्रारा परत एल्टनान किटला आयडीसीचो प्रश्न काडलो. केपेकार उद्देगाचे सोदांत आसात अशें आसतना सरकार किटला उद्देग कित्याक हाडिना काय म्हूण ताचो प्रश्न. Why IPB isn't till now able to attract investors for this Kittal land, and may the minister clarify that what is that special project which the government is considering and under which body under the industries minister is considering it. मंत्री मोविनान जाप दिली की सरकार किटला खातीर बरो उद्देग हाडपाक सोदता. ते दिकेन यत्नय चालू आसा. ड्रोन निर्मिती वा हवाई पर्यटन उद्देगांचो किटला खातीर विचार चल्ला अशी जाप मोविनान दिली. ताका लागून म्हाका तरी दिसता तुमी सांगता ते हांवें ऑलरेडी मान्य केलें आसा. किटॉल डेफिनेटली इट हॅज टू बी डेवलप्ड फॉर द सेक ऑफ साऊथ गोवा. गोवा इज हाफ अ सायज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट. ओन्ली दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान बरी एक्टिविटी जाल्ली आनी तुगेल केपें कांय ना इतली बरी जमीन आसतना थिंगा डिफेन्स एक्सपो म्हूण जाल्ले काय बरो व्हडले फंक्शन जाल्ले. सो वी डेफिनेटली हॅव गॉट दॅट इन मायंड. वील सी दॅट इट इज डन. Because for the last 1 year, then last time I question गेलो and good that honorable minister remembers it. ते करसले आनी हांवें क्वेश्चन केले आनी जमीन गेल्या more than 15 years जाली. See, Speaker sir, honorable minister should understand that unemployment in Kepe is at the peak. Last 20 वर्सां जालीं हांव तेच्या पयलीं उलयना. लास्ट 20 वर्सांचें उलयता. म्हाका सांग तुवें आमगे केपेंच्या मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक कितें तरी एक वस्त आहा. आतां 15 वर्सां जालीं जमीन आयडल पडलो आहा. कितले प्रोजेक्ट तुमकां वाटाय. हांव म्हणा डिफरन्स कोणा काल म्हणटाले नॉर्थ आनी सावथ हें केलो म्हूण. नॉर्थाक कितलेशे जाले, सावथाक कितें हाडा. And where we have land available, which is almost 12 lakh square meter of land, and government, you don't have to even cut a single tree. तुमकां खबर आसतली आतां ड्रोन सगळे कडेन यूज जाता. मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ ड्रोन्स थिंगा आमी हाडपाक कोत्ता इन नॉट ऑन द एंटायर लँड. प्लस टुरिजम रिलेटेड तुवें पयलो आसता स्काय डायवींग आनी बाकीचे सगळे प्लेन वयता ते ड्रॉप करता. हे सगळे तरी आमी थिंगा हाडले. हें तुमकां मान्य जातलें नाल्यार फाल्यां ना ते उडकी मारून ते सकाळ पडोन मरतले म्हण तुमी म्हणपाक शकता. कित्याक प्लेनानसून उडकी मारो काय म्हूण असले जावपाक जायना. कितें एअर टुरिजम आमकां एनकरेज करपाची इच्छा आसा म्हणून हांवें सांगलां आय वील गिव यू समथींग ऑसम. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजेय मोतीन आसा, आमचे पूर्ण सरकाराच्या मोतीन आसा. बरो दिता तुका हांव. एक सायडी म्हणटा बेग्याचे बेगीन हाड, दुसरे सायडी म्हणटा आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर केपकाराक. पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाक थाकाय मेळ्ळ्या. ह्या प्रकरणाविशीं सुनावणी प्रत्यक्ष हजर रावपाचेर सूट दिवपाक केल्ली मागणी कोर्टान मानून घेतल्या. जाल्यार जेनिफराचो अर्ज भायर आयला. 2008 वर्सा पणजे पुलीस स्टेशनाचेर केल्ल्या हल्ल्या प्रकरणा विशीं मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे आड सध्या मडगांवां स्पेशल कोर्टान सुनावणी सुरू आसा. ह्या सुनावणेक दर वेळा येवपाक आपल्याक शक्य ना. ताका लागून आपल्याक काय थाकाय दिवची अशी मागणी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी कोर्टाक स्पेशल अपील करून केल्ली. तांची ही अपील कोर्टान मान्य केल्या. जाल्यार तांच्या सयत तांची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात हिणें लेगीत सेम अपील केल्ली. मात जेनिफराचो अपील सध्या कोर्टान भायर येयला. गोंय पर्यटन खातें तांच्या मालकीच्यो जमनी थेट खाजगी वेवसायिकांक विकून गोंयच्यो जमनी काबार करपाक सोदता असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. जाल्यार पर्यटन नदरेंतल्यान ह्या मालमत्तेंतल्यान येणावळ मेळोवच्या हेतान पर्यटन खात्यान ह्या मालमत्तेचो उपेग करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार. गोंयकारांच्यो जमनी सामके कमी पयशांत विकत घेवन सरकार गोंयकारांक नागयता असोय आरोप विजयान केला. गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी टुरिजम डिपार्टमेंटान पयलींच्यान एक्वायर केल्या. केन्ना केन्ना एक्वायर करतना तो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्या. स्पीकर सर, ह्यो कित्याक केल्ल्यो? ह्यो सरकार टुरिजम प्रमोट करतले म्हणून प्रॉपर्टी एक्वायर केल्ल्यो. आतां ताजो व्हॅल्यू कितें जाला? शेकड्यांनी पटींनी चड जाला. म्हळ्यार एक 5 रुपयांक घेतिल्ली प्रॉपर्टी अंजुना ती जातली आतां 50,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. त्यो ओरिजिनल भाटकार जो आहा तेजी प्रॉपर्टी गेल्या. ताजे पोटान दुखता पळोवन की बाबा आपली काय बरी आदली प्रॉपर्टी सरकारान एक्वायर केली आनी ती इतल्याचेर पावयली म्हणून.
आतां कितें करता सरकार स्पीकर सर, सरकार ह्यो टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टी सारक्यो लिस्ट करून सगळ्यो डिसइन्वेस्ट करीत आहा, म्हळ्यार प्रायवेट एंटिटीक दीत आहा. आनी कश्यो दिता? 30 वर्सां प्लस 30 वर्सां. आमी कोण 60 वर्सां हांगा उरपाचें ना. मोविनाचो लंग कितलोय आसूं आनी 60 वर्सां उरपाचो लंग ना. 100% आमी 60 वर्सां कोण उरचे ना. सो आमचे फ्युचर जनरेशना खातीर पसून आमी सामके न्हिदोवन ह्यो प्रॉपर्टी काडून दुसऱ्यांक दिवपाक लागल्या. आतां म्हज्या मंत्र्याक एक स्पेसिफीक क्वेश्चन, कितल्यो प्रॉपर्टी तुजे कडेन उरल्या आनी कितल्यो तुवें दिल्या आनी त्यो खंयच्यो, आनी खंयच्यो त्यो दिवपाचे प्रोसेसान आहा, ऑन द वे खंयच्यो आहा, त्यो मातश्यो सांगच्यो. And as tourism destination, गव्हर्मेंट स्वता बिझनेसान पडटलो काय ना हो पयलो प्रश्न येता. ताणें जशें म्हणलें खुबश्यो प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो ज्यो एक्वायर केल्ल्यो, त्यो एक्वायर्ड केल्ल्यो प्रॉपर्टीज खुबश्यो वेर ट्रान्सफर्ड टू गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आमचेच विंग SPV. आणि अंडर GTDC वी लीज्ड आउट दिस, वी मेड दिस प्रॉपर्टीज एज आवर ओन रेजिडेन्सीज. जवळजवळ 10 का 11 प्रॉपर्टीज आम्ही स्वतःच्यो GTDC प्रॉपर्टीज केली. कळंगुटे, पणजे, मिरामार, ओल्ड गोवा अशे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांचेर केली. आमी जेन्ना आज गव्हर्मेंट म्हणटा, आज डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन व्हडल्यो प्रॉपर्टी तश्यो उरूना स्पीकर सर, विच हॅव ऑलरेडी बीन गॉन आउट आर इन वेरियस स्टेजीस. ज्यो मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज आशिल्ल्यो त्यो आमी SPV आमच्या GTDCक ट्रान्सफर केल्यो आनी GTDCच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव ट्रान्सफर्ड टू वी हॅव सायन्ड एग्रीमेंट्स विथ वेरियस पीपल फॉर वेरियस टायप ऑफ हॉटेल अँड हॉटेल इन्व्हेंटरी. गोंय सरकाराचे औद्योगिक धोरण आनी सरकाराचे गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ म्हळ्यार IPB हे दोनांय मदीं ताळमेळ ना अशें विजय सरदेसाय विधानसभेत उलयलो. उद्देगीक प्रकल्पाक तत्वता मान्यताय मेळटा, मात ते हुमकळटात. 2019 सावन ओडिशांतले फक्त 13 उद्देगीक प्रकल्प चालीक लागल्यात अशें सरदेसाय हांणी सांगलें. सरकारान हे संबंधी एव्हल्युशन अहवाल तयार करचो अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी केल्या. मंत्र्यान आतां सांगलें की 259 प्रोजेक्ट्स अप टू नाव एप्रूव जाल्या. 19,000 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट हाडला आनी 54,252 एम्प्लॉयमेंट जातलो. स्पीकर सर, हो पोस्टपोन क्वेश्चन आमी करूंक नाशिल्लो, तुमीच केल्लो. आनी हो पोस्टपोन क्वेश्चनान उत्तर अशें मेळटा की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून 2014 केलो बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. मागीर एक NGO कोर्टान गेलो म्हणटा तुमी कितें म्हणलें की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून आमी नोटिफाय करचे ना. मागीर तुमी 2021 गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लियरन्स एक्ट म्हणून पास केलो. आनी ताजे मागीर तुमी 5,20,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रायवेट लँड कन्वर्ट केलें. आयका, युअर आन्सर सेज दीस. आनीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून ती डिक्लेअर केली. IDCचे लँड तुमी IPBन 5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले. आउट ऑफ वीच 1,76,000 तूं मंत्री म्हळ्यार जुलय 2019 हो सरकार आसतना मुखेलमंत्री अंडर जाल्लें आहा. इन अदर वर्ड्स 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाली. कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले आनी तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टिव्ह बीन अचीव्ड. सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले. इट इज policy of investment promotion board and to facilitate the industry to come up to generate employment. As I told you, more than 45% speaker sir गोंयकार आसा. आमी डेटा घेयला ते आनीकूय डिटेल हाडटा. हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता, दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते. आनी हांव आतां तांकां कोण न्यू प्रपोजल येता तांकां सांगता स्टार्टिंगाकूच तुमी गोंयकार घेवपाक थोडें ट्रेनिंग दिया इंडस्ट्री येवच्या आदीं, सो दॅट मोर गोन्स वील बी एम्प्लॉयड. म्हणून सर स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो, हाऊ मेनी जॉब्स हॅव बीन क्रिएटेड. हें भाशण नाका, फिगर सांग. बिकॉज सर हांवें ताका सांगिल्लें हांगा व्हेरी क्लियरली proposed employment is 54,000. अरे बाबा ते पळय 2000 खबर नाका. आय एम आस्किंग यू स्पेसिफीक फ्रॉम 2020 5,20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन तुम्ही कन्वर्ट केली, IPA केली, तातूंत कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले? मामीन एकूच मिनिट. There is 2,899 job has given for the Goan employment. 2,899. तो सांगता सर जो आन्सर मुख्यमंत्री दिता. I'll just rebut him. See, सर एक मिनिट. What is your specific question? रिप्लाय दिते दुसऱ्या बोर्ड तांकां जमीन दिवप ना.
प्रपोजल एप्रूव केला पूण आयडीसीन प्लॉटूच दिवंक ना. सो इन अदर वर्ड्स स्पीकर सर, इन प्रिंसिपल अप्रुवल तुका मेळटकर एक्च्युअल अप्रुवल मेळत ना. सो हांव एक मागता गव्हर्मेंटा कडेन स्पेसिफीक एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट तुमी केला तुमी करतले अंडर प्रोजेक्ट्स ऑफ IPB so that it is in tune with the investment promotion policy. इतलेंच म्हजो क्वेश्चन की हे तुम्ही करतले काय म्हणून इव्हॅल्युएशन, बिकॉज युअर इव्हॅल्युएशन यू हॅवंट डन, यू आर जस्ट गिविंग फिगर्स. बिकॉज आर ऑल कॉक एंड बुल स्टोरीज. तेमी आमकां एक डेटा दिला, हांवें विचारलें कितू गोंयकार कामो हे लिस्ट आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. इन दीस स्पीकर सर इट हॅज शोन सगळे एक एक इंडस्ट्रीन 55 गोवन जुमो आहा. हे लिस्ट म्हजो आज क्वेश्चनूय आशिल्लो, IPBन जेन्ना प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें आनी GIDCन प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें ताका टायम लिमीट आसा काय ना, विदीन पर्टिक्युलर पिरियड इंडस्ट्री इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट. विजय सरदेसाय बसून उचामोड जाता. एकूच म्हाका सांगपा जाय, येवपार आय सेड विदीन रिजनेबल टायम. वन्स द होल एक्सरसाइज इज डिजिटाइज, when it will be available on the dashboard, all your questions will be automatically answered. कोण येऊ ना आम्ही action. What is reasonable? I will fix a reasonable time in due course of time. Have you not? विद्यार्थ्यांक सैमा कडेन जोडपी आनी मनशाचे मातये बरोबर आशिल्ले नाते दर्शावपी पळोवयात श्री निराकार एज्युकेशन सोसायटीच्या रेखा रामदास फेणे विद्या मंदिरा वतीन केल्लो हो व्हिडिओ. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.